नमस्कार. आयच्या या कोविड-19 अपडेटी भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभर कितें चल्लां, खंय कितें परिस्थिती आसा ताजेर आमी आज भासाभास करतले. गोंयभरच्यान म्हजे रिपोर्टर आमकां जॉयन जातात. त्याच बरोबर डॉक्टर चित्रलेखा नायक आसा आमचे बरोबर, जी लोकांच्या मना भितर जे प्रश्न आसात, लोकांक दिसपट्टे जे चॅलेंजीस दिसतात ताजेर आमचे कडेन भासाभास करतली. दोतोर, माय रिपोर्टर्स ऑल, वेलकम टू द शो. विक्रम, कितें आहा वास्कोची परिस्थिती आज? सर, एक बरे दोन डेव्हलपमेंट झाल्या. म्हणजे एक म्हणटा ते आमचे अबाउट आवर हिस्ट्री ऑफ वास्को. म्हणजे 120 इयर्स पयलीं जेन्ना वास्कोन प्लेग जाल्लो, जायते लोक जे आमचे एन्सेस्टर आशिल्ले ते दे हॅड गॉन टू जांबावली. थंय चौल प्रसाद घेवन तो हाडून दामोदर देवळान दवरलेलो. अँड आफ्टर दॅट इट इज अ बिलीफ दॅट की प्लेग वॉज गॉन फ्रॉम वास्को. सो आतां काल कितें जालां, वास्कोचे जोशी फॅमिलीचे प्रशांत जोशी, वास्कोचे दाजी साळकार, हांच्यांनी वचून काल जांबावले वचून नाल्ल घेवन कौल घेवन तो काल दामोदर देवळाच्या हातून एस्टाब्लिश केल्लो आसा. सो इट इज पीपल आर व्हेरी होपफुल अँड पॉझिटिव्ह की आता तरी एक बरी आमकां म्हणजे कोविड केसीस विल कम अंडर कंट्रोल. जशे 120 वर्सां पयलीं जाल्ले, हिस्ट्री कुड रिपीट इटसेल्फ. तांचे अशी दिस इज द प्रेझेंट बिलीफ. दुसरी मोठी गजाल म्हणटा ती एक जे एमपीटी हॉस्पिटल आशिल्ले अंडर एक्विजिशन हॅज नाव बीन मेड इन टू अ कोविड सेंटर, कोविड केअर सेंटर फॉर असिम्टमॅटिक पेशंट. ताका लागून सर जेन्ना हे हॉस्पिटल रिक्विजिशन करून ताका जेन्ना कोविड सेंटर केलो, इमिजिएटली देर वर काइंड ऑफ अ फ्यू ऑब्जेक्शन. म्हणजे गोवा काँग्रेस पार्टीचे तांच्यानी लोकांनी रेज्ड ऑब्जेक्शन बिकॉज इट इज इन डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. जे एमपीटीचे थोडे युनियनाचे लोक आशिल्ले तांच्यांनी सांगले की अराउंड 15,000 म्हणजे 4-5 हजार जे लोक कामाक आहा, 1,500 लोक कामाक आहा, पेन्शनर्स आहा, तांची फॅमिली 15,000 सुमार लोक आर डिपेंडंट ऑन दिस हॉस्पिटल. म्हणजे जे कोण जाणटे आसा जावं कोण म्हणजे रिटायर्ड जाल्या, पेन्शनर्स आसा, दे आर गोइंग टू दिस हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. सो सडनली इफ इट बिकम्स अ कोविड हॉस्पिटल, तांकां मेडिकल अटेन्शनाचे फुडें कितें? सो अशें एक मातसो बोवाळ जालो. ताजे मागीर देर वॉज बोवाळ जातकर it is still continuing as COVID center, not that the government has taken note of their projects, of their objections. आयज आमकां सर आयकूंक येता की वास्कोच्यान थोडे केसीस जे आसा इट इज लिटल बीट गॉन टू चिकाले. म्हणजे एक आमकां जी आज सकाळी न्यूज आयल्या तातूंत एक जाणटो एक देवळाचो वॉचमॅन, ताका सर 2 भुरगे आहा. म्हणजे एकटो हॉस्पिटलान कामाक आसता चिखले आनी एकटो पुलीस. सो दॅट ओल्ड मॅन इज टेस्टेड पॉझिटिव्ह. म्हणजे ताका आतां ती खंयच्यान लागली हॉस्पिटलांतल्यान that we will have to see. इट वॉज पयलीं कितें आशिल्लें, पोस्ट ऑफिस आशिल्लो, हेल्थ डिपार्टमेंट वर द झोन्स Yeah. where people are getting detected with cases. As आमकां अशें अजूनय अनकन्फर्म रिपोर्ट, बट एज ऑफ नाव वी आर हियरिंग की सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट जे म्युनिसिपालिटीन भितर आसा तातूंत भितर एक ऑफिशियल एक पॉझिटिव्ह डिटेक्ट जाला अशें न्यूज आयकूंक येता. बट इट इज नॉट येट कन्फर्म बिकॉज अजूनय हेल्थ सेक्रेटरीन अपडेट दिवंक ना. Yes, bulletin येवचो वी आयचो. आर गेटिंग. Yeah. हय. सो आतां जालां कितें, वेन इट कम्स टू सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट म्हणजे तातूंतय जायती गर्दी आसता. दे हॅव ऑल्सो बीन एक्टिव्ह इन रिसंट, म्हणजे कंटेनमेंट झोनान ते वचपाचे तांचे चालू आशिल्ले. म्हणजे रेशन हे ते. सो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्ड. खंयच्यान हांगा कितले केसीस स्प्रेड जातल्यो काय ना हो एक पॅनिक आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती कंटेनमेंट झोन जो आशिल्लो मांगरांतले 2 भाग आसता. एक म्हणजे बडा मांगूर, एक छोटा मांगूर. जे बडा मांगुरान लोक आसा तांचें म्हणणें आशिल्लें की आमी आतां इतले दीस जाले आमी वी आर प्लेस्ड अंडर क्वॉरंटायन, म्हणजे आमी वी आर पार्ट ऑफ द कंटेनमेंट झोन. पूण अजुनूय तांचे कांय टेस्टिंग जावंक ना आनी तांकां कांय रिपोर्टूय येवंक ना. सो ताका लागून दे हॅड मेड अ डिमांड की तांच्यांनी दे बी रिमूव्ड आउट ऑफ द कंटेनमेंट झोन. सो आतां रिअलायनमेंटा खातीर आयज वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा हांच्यांनी एक मिटींग घेतलेली आसा आनी दे हॅव प्रेझेंटेड देअर केस. म्हणजे जे बडा मांगूर आनी छोटा मांगूर आसा ताजे भितर एक व्हडली एरिया आसा विच इज बायफर्केटिंग द 2 झोन्स. ह्या झोनान जेन्ना टेस्टिंगूय जायना आनी थंय कांय केसूय ना, कांय सिम्पटमूय ना, तेन्ना तांचें एक म्हणणें आसा की हो जो कंटेनमेंट झोन आसा दीस शूड बी रिअलायन्ड आनी जो तुकडो जो भाग आसा तो तांच्यांनी एक्सक्लूड करचो. सो ताका लागून तांच्यांनी अशें डिसिजन घेतलें की फाल्यां थंय स्वॅब टेस्ट काडटले. म्हणजे ते बडा मांगूर बीच एरिया वीच डज नॉट हॅव एनी इश्यूज, थंय थोड्या जाग्याचेर ते स्वॅब टेस्ट काडून ते थोडे ते चॅक करतले. म्हणजे इन जनरल कितले केसी येवंक शकता आसा ना. And on that basis, they will present the case to the government and to the authorities for realignment. आणि एक गजाल म्हणटा ती आमकां आयकूंक आयल्या की एक क्रूज बोट येवपाची आहा इन एमपीटी आनी तातूंत भितर अराउंड 1000 सुमार हे सीफेरर येवपाचे आहा. सो बिकॉज द लोड ऑफ टेस्टिंग इन द स्टेट गव्हर्नमेंट इज लिमिटेड, म्हणजे तांचे कडेन थोडे लिमिटेड कॅपॅसिटी आहा. यू कॅनॉट गो बियॉन्ड अ सर्टन फिगर ऑफ टेस्टिंग इन गोवा.
तांच्यांनी अशें प्लॅन केल्लो आसा सद्याक जे आमकां आयकूंक येता की अ बॅच ऑफ 400 or 300 will be checked तांचे थ्रोट सॅम्पल काडून they have requested the government to give them the result in 1 day. सो जे कोण ते टेस्टिंगांतल्यान नेगेटिव्ह जातात ते मात देंवतले बोटीवेले बाकीचे बोटीर आसतले आनी इन स्टेप वायज दे विल बी सेंट बॅक अशें आमकां ही न्यूज आयकूंक आयल्या सद्याक दिस इज अपडेट फ्रॉम वास्को सर. या विक्रम थँक्स अ लॉट. दोतोर आसा आमचे दोतोर आय वॉन्ट टू आस्क यू वन एक क्युरियस क्वेश्चन कारण पंचायती बी आतां सामकी ऑन दियर ओन 2 दीस 4 दीस 6 दीस बंद करतात पळयात. Is it effective in real sense? Is it effective, or it is just our paranoia that has no tangible benefits? What is it? See, I have already told you this is a respiratory virus. We do 14 days of lockdown or 60 days or even 120 days. The virus is going to remain in the environment. What we have to find out is an effective strategy to fight against the virus. कळ्ळें न्ही? So 4 दीस केलो. See, एक पेशंट पॉझिटिव्ह येवपाक तो 14 दीस पयलीं एक्सपोज जालो एटलीस्ट 14 दीस पयलीं एक्सपोज जाल्लो आसूं जाय. सो इवन मांगूर हिलचे केसीस चिंबलचे केसीस जे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आमकां probably they have been exposed 15 days prior, not so soon. So even 4 दीस सुद्धा आम्ही आता लॉकडाऊन केली इन एनी एरिया. 2 गोष्टी आसा प्रमोद बाब जातले. एक म्हळ्यार हाऊ टू सप्लाय एसेन्शियल सर्विसेस. 4 दीस लोक घरा रावतले 5 दिसा लोक भाज्याचे ते म्हणटाले आमचे कामाचो प्रश्न उरता कामाचो प्रश्न उरता. सेकंड थिंग इज 4 दीस दवरून सुद्धा एट द एंड वी कॅन गेट अ पीक रायज इन द केसीस. हे पयलीं जाल्लें आसा. लॉकडाऊनाचो अर्थ लोकांनी समजून घेतला की घरा बसपाचे 2 महिने आणि ताज्या नंतर आमकां जाय ते करूंक मेळटा. दॅट ब्रॉड सेट द जो माइंडसेट जो लोकां मदीं जाल्लो आसा तो पयलीं बंद करूंक जाय. जन्मभर लॉकडाऊन करूंक शकना. वी हॅव टू फाइंड अ स्ट्रॅटेजी टू प्रिव्हेंट द रायज इन द केसेस. आता ओनली लॉकडाऊन मे हेल्प. स्टील लॉकडाऊन फॉर फ्यू डेज 14 डेज मे हेल्प टू डिक्रीज द लोड ऑन अवर्स. म्हणजे दोतोरांचे लोड ऑन हेल्थ केअर सिस्टम. लोड ऑन हेल्थ केअर कित्याक आता जर ह्या स्टेजीचेर जर पेशंट वाडले आमकां थोडी तरी हॉस्पिटलां सेव करूं जाय फॉर अदर डिजीजीस. हार्टा पेशंट आसता डायबिटीज पेशंट आसता तेही आमकां ट्रिटमेंट करपाक जाय. नॉट ओनली कोरोना केसीस. सो जर कोरोना केसीस इतल्यो वाडल्यो देन प्रोबेबली बाकीचे हार्टा पेशंट बी निग्लेक्ट जातले. तांकां हॉस्पिटलान बेड्स मेळची ना. जी मुंबय परिस्थिती तीच जाल्ली आसा. एंड देन प्रॉब्लम इज द डेथ will rise not because of corona but because of the other diseases. So definitely healthcare systemacho jo load ata kami karunk jay then probably such lockdowns may help temporarily in those containment zones and even if we transiently prevent incoming of the patients coming from the outside states. महेश मुझा आवाज ऐकू येता तुका? हय या महेश व्हॉट कितें आहा अपडेट आयचे फ्रॉम हेल्थ सायड? प्रमोद असून कन्फर्म अशें येवना पण काल जे 490 हे आशिल्ले टोटल आशिल्ले ते आज 500 मेरेन पावूंक शकता. आणि दुसरे वटेन आमी अशें पळयलां की जीएमसीन टेस्टिंग कॅपॅसिटी वाडयल्या म्हणजे वाडोवपाचो ट्रायल चालू आसा. काल तेंच्यांनी 80 टेस्ट केले ऑन ट्रायल बेसीस. सो ती टेस्ट कॅपॅसिटी आसतली 453. बट आतां टेस्टिंग म्हणटा ते ऑलमोस्ट डबल जावपाचें आसा. आणि एक खबर म्हणजे आमी अशें पळयलां की गव्हर्मेंट लेवलाचेर आनी एक तयारी चल्ल्या ती की जाता इतले स्टेडियम जे आसात ज्या ज्या एरियांनी ज्या ज्या तालुक्यांनी ते कोवीड केअर सेंटर म्हणून घेवपाचे सरकारचो एक विचार आसा की त्या जाग्यार सगळे जे कोण अनसिम्पटॅमॅटीक पेशंट आसा तांकां थंय दवरपाचे. आणि खुबश्या जाग्यार तांकां अपोजीट सध्या जाल्लो आसा. म्हणून सीएमान सुद्दां आयज असो एक स्टेटमेंट केला की गरज पडली जाल्यार आमकां 40 जाग्यार कोवीड केअर सेंटर घालचे पडटले. आता आमी हाच्या पयलीं हेल्थ सेंटर आमी जी म्हणटाले गांवांनी आसतले तशा फुडें हाच्या फुडें एक वेळ कोवीड सेंटरूय आमकां खंय तालुक्यांनी दिसूंक शकता. म्हणजे ह्या लेवलाची सध्या सरकाराची तयारी चालू आसा. दुसरे वाटेन आमी एक पळयलां की एक बरी गजाल की एक गोंयचो पेशंट जो व्हेंटिलेटर आशिल्लो ताका कालच्यान तो व्हेंटिलेटराचेर ना आनी इज इम्प्रुवींग. एकूच जो पेशंट व्हेंटिलेटरार आशिल्लो आयज मेरेन एक पॉझिटिव्ह सायन कशी हेल्थ सायडीन एक सध्या आसा. या महेश थँक्स अ लॉट. दोतोर हो जे असिम्टोमॅटीक गजाल आसा ही असिम्टोमॅटीक बरी काय वायट? कारण कांय जाण म्हणटात असिम्टोमॅटीक म्हणटकीर वी आर फायटींग द वायरस इफेक्टिवली. कांय जाण म्हणटात जर असिम्टोमॅटीक आसा जर ताका खबरूच ना ही कॅन ट्रान्समीट इट टू लॉट मेनी पीपल. हाव मेडिकली हाव डू यू लुक एट इट? सी आता हर्ड इम्युनिटी कॉन्सेप्ट जर धरलो न्ही आणि इतले जर आता
Pramod Baba, we are checking the patients in the areas where cases have been found. We have not yet checked the areas where there are no cases. Probably we may find asymptomatic cases there also. इवन हांव आतां बाकीच्या दोतोरां कडेन उलयताले, आमी म्हणटाले की मार्चा मे बी ड्युरिंग लॉकडावन ऑल्सो probably there was a low grade transmission in the form of asymptomatic cases. We have never known it, and definitely it is not possible for government also to do testing for full population. It is not feasible. So in that thing, one good point is if asymptomatic patients assign, we are fighting effectively, and इतले bad pneumonia patients जे आमकां सारखे डायरेक्ट व्हेंटिलेटराचेर अशे अजून पर्यंत इतली इंटेन्सिटी मेळना, ते इट इज अ गुड सायन. म्हणून आता आमी आताच रायझिंग केसीस मेळपाक लागल्या. सो आता एट द एंड ऑफ 20 दीस आमकां कळटले एक्झॅक्ट पिक्चर. जर खुबशे पेशंट जांकां थंडी जाता, खरस मारता, अशे जर पेशंट जर एडमिट चड जाता, देन डेफिनेटली इट इज अ वरीसम पिक्चर. वी हॅव टू अशें ना की तुम्ही म्हणतात की इन दॅट सिच्युएशन अवर वल्नरेबल पॉप्युलेशन ह्या व्हायरसाच्या चपक्यात आयला काय कितें असो भंय दिसपासारकी परिस्थिती तयार जातली. कॅन्सराचे पेशंट आसा, डायबिटीज पेशंट आसा, तांकां हो व्हायरस केस जालो जाल्यार डेफिनेटली ते व्हेंटिलेटर वचपाचे चान्सीस उरता. सो हे पेशंट इतले मारपाक जायना. सो इवन असिम्टोमॅटिक असले जाल्यार सुद्धा ते जगार होऊ शकना. अशी परिस्थिती फुडाराक जर जाली, जेन्ना पेशंट लोड खूब जाला आनी हॉस्पिटलाची कॅपॅसिटी फुल जाली जाल्यार प्रोबेबली आमकां होम क्वॉरंटायन करचे पडटले अशे असिम्टोमॅटिक केसीस. सो लोकांनी समजून घेवपाक जाय, वॉटेवर इट इज असिम्टोमॅटिक आसूं वा सिम्टोमॅटिक, यू हॅव टू क्वॉरंटायन युअरसेल्फ. या यू हॅव टू क्वॉरंटायन युअरसेल्फ. ते म्हाका जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट. सावयो मडगांव सावन आसा. वॉट आर द थिंग्स इन मारगांव टुडे? कितें आहा हेल्थ सिच्युएशन? सर आयज बायना कुर्तोरी हांगासर एक ड्रायव्हर जो स्टेट ट्रान्सपोर्ट करतालो, ते धंद्यान आहलो, ताका सिम्टोमॅटिक कोरोना व्हायरस मेवला सर. ही सिम्टोमॅटिक सिम्टोमॅटिक आणि ताका कितें जालें सर, ही वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल ऑन 12th of June. आणि तेणें टेस्ट केलो दिसता. सो आतां 4 दिसांनी सुमार तेका रिपोर्ट येयलो आणि रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयलो. सो इमिजिएटली तेणी ताका ASI हॉस्पिटलान शिफ्ट केला. आणि कितें जालें सर, तेजो जो आनी कामदार आसलो तेजे बाराबर, सो ताका तेणी हें केलां आनी ताका म्हणटा की सिम्टम्स आहाय म्हण. इज नॉट एट डिक्लेअर्ड, बट ताजो टेस्ट केला. आणि आता ते एरियान कितें जालां, ते पंचायत आसा, तेणी एक मिटींग घेवन आता ऑलमोस्ट 50 जाणांचे स्वॅब टेस्टिंग केला. आणि पंचायत इज ऑल्सो रेडी. पंचायतीन लोकांकूच सांगला, बाबा तुमी आता प्रॉपर केअर घेयात, हे वाडपाक जायना, कम्युनिटी हेजेर इन्फेक्शन जावपाक जायना, स्प्रेड जावपाक जायना म्हणून तेणी आता लोकांकूच सांगला की बाबा तुमी केअर घेयात. आणि पंचायत इज ऑल्सो रेडी. समज ते वाडले, नंबर वाडलो जाल्यार they will go for lockdown, short lockdown. आणि ऑल मेजर्स ते घेवपाक रेडी आसा. यस विवेक आसा फोंड्या सावन. विवेक, फोंडेची अपडेट कितें आज? जे म्हाका दिसता फाटल्या 2 दिसान मोल्याकूय जे पळय लॉकडावन केल्ले लोकांनी पंचायतींनी आपणे जावन हें करून, ते ऑलरेडी म्हाका दिसता लॉकडावन कंप्लीट जाल्ले आसा तेंच्यांनी. आनी बुधवार पर्यंत सगळे हे ओपन जातले. म्हणल्यार ज्यो तेंच्या मनान एक दबाव आशिल्लो की केसीस मेळ्ळ्यात, त्यो केसी आनी वाडपाक जायना जाल्यार लॉकडावन केल्ले बरें अशें म्हणून तेणी जावन स्वता डिसिजन घेतलेलें. ते सद्या आनी केसी वाडूंक ना आनी ते सक्सेसफूल जाल्ले आसा तेंचे. दुसरी गजाल, आयज फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलान आयज एक अर्जंट मिटींग आपयल्ली COVID-19चेर. आनी जी सद्या अफवा पसरलेली आहा की सगळेच जाण लॉकडावन करपाक सोदता आनी फाल्यां म्हाका दिसता फोंड्याय लॉकडावन जातलें अशें म्हणून लोक जेन्ना हे अफवा पसरोवंक लागले की आतां सामान हाडून दवरचें पडलें आनी कितें करपाचें. सो हेच्या लागून आयज अर्जंट मिटींग घेवन ऑलरेडी तेंच्यांनी क्लियर केल्लें आसा की आमकां लॉकडावन करपाची गरज ना फोंड्या. आनी ज्या ज्या वार्डान जे कावन्सिलर आसा, सपोज जर तुमकां दिसता की काही पेशंट जावं कोणी समज जर असिम्टोमॅटीक जावं नेगेटिव्ह सुद्दां मनीस टेस्ट केल्लो आसा जाल्यार तुमकां समज जर आसा जाल्यार ती इन्फॉर्मेशन लोकांनी म्युनिसिपालिटीक जावं कावन्सिलराक दिवची. सपोज जर असिम्टोमीक आसा जावं नेगेटिव्ह पेशंट आसा जावं पॉझिटिव्ह पेशंट, प्रत्येक कावन्सिलराक इन्फॉर्मेशन दिवची. ते कारण तांकां फुडें ती इन्फॉर्मेशन दोतोरा पर्यंत पावोवपाक मेळटली म्हणून. तरी आयज आमदार ह्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले. तांणी एक सजेशन केलां गव्हर्मेंटाक की प्रत्येक तालुक्यान जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, तो समज एक फोंड्या तालुक्याचो पणजे वता, समज जर कामाक ते डिपार्टमेंट सेम डिपार्टमेंट पणजे वता जाल्यार ताका त्याच तालुक्यान ताका ट्रान्सफर करचो मीन वायल. कित्याक
जो ट्रान्सपोर्ट लागता तो बस करून तो पणजी वता जाल्यार तात्पुरते हे खंय तरी ट्रान्सपोर्टेशन कमी जातलें आणि तो त्या तालुक्याचो भुरगो असल्या कारणान ताका ते लागीं हे जातलें म्हणून कामाक वचपाक बरें पडटलें म्हणून प्रमोद. या विवेक, थँक्स अ लॉट. दोतोर, बिफोर वी वायंड अप म्हाका एक दिसता की लोकांच्या मनाक भंय फर्स्ट क्वेश्चन हांवें विचारलो तेन्ना आमची रेंज डिस्कनेक्ट जाल्ली. बट आज तुमकां जर लोकांक जर सल्लो दिवपाचो जालो, लोकांक आज सल्लो तुमी एक म्हळ्यार जाल्यार सोशल डिस्टन्सींग नॉर्म्स फॉलो करात. म्हाका दिसता आज इतले अवेरनेस जाला आनी भंय इतलो आसा की हें कोणाक शिकोवपाची गरज किंवा सांगपाची गरज ना, तरी आसतना कांय जाण ते पाळटना आमकां दिसनात. कळ्ळें? अशी परिस्थिती भितर एक सायकोलॉजिकली लोकांच्या मनाक एक भंय तयार जाला. खंय वतलो जाल्यार कितें जातलें, कितें करतले, रिस्क कितली आसा, अशी एक हें तयार जाला. आनी आपली इम्युनिटी वाडोवपा खातीर सो दॅट आपूण स्ट्रॉंग उरतलो हाजे खातीर कितें करचें हाजेरूय वेगवेगळी गजाली तर्क लोक वाचतात, वॉट्सॅपार वाचतात, आनी खंय वाचतात. वॉट इज युअर सजेशन की एक सायकोलॉजिकली जो पॅनीक तयार जाला ताजे खातीर, आनी खरेंच जर कोणाची जर इम्युनिटी जर बूस्ट जावन वॉट एवर आय कॅन डू फॉर माय सेल्फ टू स्टे स्ट्रॉंग, वॉट आर युअर सजेशन्स? कोविड ऑब्वियसली बाकीच्या देशांनी आणि राज्यांनी इतले लोक मरतात ते पळोवन लोक भिले आसा. म्हणून कितें आसा, हे पयलीं जेन्ना आमकां स्वायन फ्लू जालो तेन्ना सुद्दां लोकांक इतलो भंय नाशिल्लो. इतलो लोक मरतले, भायर गेले जाल्यार कितें जातलें, हो एक भंय लोकां भितर निर्माण जाला. डेफिनेटली भंय करून आतां कांयच फायदो ना. हो व्हायरसा बरोबर आमकां रावचेच पडटलें. If we follow adequate precautions and still we get coronavirus, then we cannot help it. We have to follow precautions. One. Second thing is, if we don't follow precautions and just panic, then what is the point of educating so much to the general population? हांव लोकांक फक्त सांगूंक सोदता, तुमची इम्युनिटी वाडया. इम्युनिटी म्हळ्यार टॅबलेट्स घेवन न्ही, तुमचे रेग्युलर खाण, बॅलन्स डायट. हे बॅलन्स डायट जर तुम्ही खाऊंक शकता जाल्यार खंयची थंडी तुमकां शक्ती जी आसा ती शक्तीक फायट अगेन्स्ट अ डिसीज. यू रिक्वायर अ गुड इम्युनिटी. कंट्रोल युअर शुगर्स, कंट्रोल युअर ब्लड प्रेशर, take good intake of fruits and vegetables which people don't have. They only eat rice and fish curry. Vegetables are not there in their diet. Okay, and definitely have a good weight loss. You try to do exercise, even yoga kuru shakta. So weight reduction is also key factor. Obesity can definitely be a big risk factor for corona complications. So if you do that, I don't think there is anything to worry. येस, भायर वतले जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंग कोरोनाक लागून आपल्याक जावंक शकता. ह्या भयान जर ते सोशल डिस्टन्सिंग करता, then I would be happy. Then that panic can actually help in preventing corona spread. But just being careless आणि जगार भोवून भायर सरता, इवन मॉर्निंग वॉकाक सुद्धा लोक मास्क घालून वचना, then I don't think if they educate करून काय फायदो जातलो. सो लोकांच्या भितर एक अवेअरनेस आसूंकूच जाय. दर एकट्यान आपल्या घरा एक मेथड डिवायस करूंक जाय. घरांतल्यान भायर पडलो की घरांतल्यान भितर येवन डायरेक्ट बाथरुमान वचून न्हावून, ना जाल्यार हात धुवून. सो ऑल दीस बेसिक हायजीन प्रिकॉशन्स इफ दे टेक, देर इज नथिंग टू वरी. People are not taking the precautions which are advised. Then obviously we have to expect the unexpected. No, but on that point of immunity, bhaji khawpache, हे करपाचे, what are the specific things that you would like to recommend in these times? Yeah, vitamin C is known to help. Many studies tell vitamin C or anything which has zinc, high amount of zinc helps in corona prevention. So vitamin C obviously is rich in fruits and vegetables. So I would say सगळ्यांक विटामिन सी गुळ्यो घेवपाक I would not recommend, and that is not feasible also. What I would say is increase your intake of foods which are rich in vitamin C. तर थँक्स अ लॉट टू ऑल माय रिपोर्टर्स. म्हाका दिसता दोन विशय आमी टॅकल केले आज. एक विशय जो ऑनलायन एज्युकेशनाचो, जो आतां दर दिसाक पालक हाफ टिचर जाल्यात आनी टिचर हाफ पालक जाल्यात, अशी परिस्थिती जाल्या ह्या ऑनलायनाक लागून. खूब प्रश्न आसात. हांव आतां फेसबुकाचेरूय पळयतालो जेन्ना आमकां लोकांचे कमेंट्स येतात, खूब प्रश्न आसात. म्हळ्यार पालक जेन्ना व्हिडियो येता आनी तो भुरगो तो व्हिडियो पळयता
ताजे उपरांत जर भुरग्याक सद्याक जर इफ इट इज नॉट इंटरॅक्टीव जाल्यार भुरग्याक प्रश्न असल्यार तो भुरगो प्रश्न मागीर पालकांक विचारता. पालकय तुगेलो फोन भुरग्या कडेन दिवन कोणाक ऑफिसांत वचपाचें आसता, खंय कामाक वचपाचें आसता, आनी जर स्मार्टफोन काडून जर भुरग्याक दिलो जाल्यार मनशान भायर कशें सरप घरांतल्यान आनी कितले वेळ तो स्मार्टफोन दिवचो, हेय प्रश्न आसात. ह्या खातीर नवीन स्मार्टफोन विकती घेवचे काय ना असलेय प्रश्न आसात. काय लॅपटॉप विकती घेवचे, काय टॅब विकती घेवची, कितें करचें. सो आय थिंक वी आर ऑल फेसींग दीज इश्यूज टुगेदर. एक जालें भुरगे स्क्रिनी मुखार बसतात काय ना आनी खरेंच ते अटेंटीव उरतले काय ना हो एक मुद्दो जालो. पण त्याच बरोबर देर आर रियल प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स. आनी एक आसा की ह्या प्रॉब्लेम्सांचें सोल्युशन आमकां सगळ्यांक एकठांय येवनूच सोदचें पडटलें. एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स आमची कंटिन्युअसली ट्राय करतात वेगवेगळे गजाली भुरग्यांक एंगेज दवरपा खातीर. आनी त्याच बरोबर पेरंट्सूय सद्याक नवीन नवीन गजाली शिकतात. आनी पूण रिस्ट्रिक्शन्स प्रत्येकाचेर आसात. एक टिचरीक दिसता की आपणें स्कुलां वचून भुरग्यां मुखार उबो रावन शिकोवचें, तें आज त्या टिचराक मेळना. भुरगो घरा भितरच आसा, ताका भायर सरपाक मेळना. आनी पेरंट्साक घरांतल्यान भायर सरपा कामा खातीर पण भुरग्याची क्लास चालू आहा स्मार्टफोनाचेर. अशें एक विचित्र परिस्थिती भितर आमी सांपडल्यात. आतां हातूंतल्यान आमी बी एक गजाल करतात, वी वील ऑल्सो पिरियॉडिकली कीप डुईंग दीस एक्सरसायज ऑफ शेअरिंग दीस इंटेलिजन्स. की काणकोणच्या एका इन्स्टिट्यूटान कितें ट्राय केलें, पेडणेच्या एका इन्स्टिट्यूटान कितें ट्राय केलें, मडगांवच्या एका स्कुलान कितें ट्राय केलें, पणजेच्या स्कुलान कितें ट्राय केलें. सो दॅट वी वील शेअर ईच अदर्स एक्सपिरियन्सीस. अँड प्रुडंट इज मोर दॅन हॅपी टू बी अ मिडियम टू शेअर दीस. कारण जो मेरेन आमी एक्सपिरियन्सीस शेअर करची ना एकमेका कडेन, पेरंट्सां कडेन, तो मेरेन म्हाका दिसता एक स्ट्रगल कसो चालू उरतलो. बट बी शुअर अबाउट वन थिंग, फक्त तुमच्याच घराक न्ही, प्रत्येकाच्या घरात हीच परिस्थिती आसा. सो डोंट फील एजिटेटेड, डोंट फील डिप्रेस्ड, कारण this is everybody's struggle, and let us come out of it together. And Prudent will do its best to share these ideas, share these experiences, and share that intelligence so that we can all emerge better out of this. Thanks a lot, Dr. for joining us and giving these valuable tips. Thanks a lot to all my reporters. Hyderabad Prudent. Namaskar.